आमचो आनीक रेग्युलर एनफोर्समेंट जाता, कंपनीचे एनफोर्समेंट जाता फॉर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. एंड देन as far as the quantity is concerned in Goa, I'm the least assured that there is not a single pump in Goa, because my enforcement officers who are in the field also, they do regular checks, and there will be we are confident that there won't be any shortages on any of the petrol pumps in Goa. Besides this rise to consumer, one more thing very important I want to just tell. PRO on the petrol pump. आता कितले पंप पयली कितें जातालें, मुद्दाम लोक अमक्या पंपार वचपा जाय, पेट्रोल घालपा जाय, लोकांक टायम कन्ज्युमेशन आतां तशें ना. प्रत्येक 5 किलोमिटराचेर एक पंप आसा. आनी रिलेशन ऑफ अ पेट्रोलियम पंप ओनर एंड द डिलिव्हरी बॉयज, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स ऑन युअर बिजनेस. जसो तूं कस्टमराक वागयता ताजेर PRO also, if you maintain a good PRO with the people. Yet most of the time I have seen some of the petrol pump dealers, delivery boy ना जाल्यार सुद्धा ते वता आनी आपूण पेट्रोल डिलिव्हर करतात गाडयेन. That is a very good concept, because what happens, it keeps a good relation. मागीर कस्टमराकय दिसता अरे पात्रांवान आज पेट्रोल घातलें, हांव भुरगो नाशिल्लो. सो वेन यू मेंटेन अ रिलेशन, नाल्यार थोडे कडेन कितें जाता, कोण पेट्रोल घालपा आयला आनी तो लायनी रावलो खंय, अरे तूं हांगा न्ही हांगा यो. सो प्रत्येकाचो आतां सद्या टायम इम्पॉर्टंट आसता. सो मोस्ट ऑफ द टायम ऑल द पेट्रोल पंप, ओनली one suggestion to all the petrol pump dealers who are gathered here or all throughout the Goa, I want to send a message. Keep a good PRO with the people. Good PRO will make a huge difference. आणि एक फावटी जर पात्रांवान पेट्रोल घातलें जाल्यार न्ही, एक रिलेशन उरता, ताका हालो हाय केलें न्ही जाल्यार तो मागीर तो पंप सोडना. कळ्ळें? सो जस्ट with respect to consumer awareness and consumer rights, I only want to suggest all the petrol pump dealers that you maintain a good relation, good PRO with the people, and see that your business rises. बरो कार्यक्रम तेंच्यांनी आयज फोंड्या दवरल्या. कित्याक म्हाका दिसता राज्य गिरायक संरक्षण कायदे आमी फक्त दिसा फोंड्या तालुक्या भितर प्रोग्राम करप म्हाका दिसता म्हत्वाचें आसा. कित्याक आयज गिरायका बद्दल जागृताय भरपूर जावपाक जाय. आनी विशय कितें आसा, ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार आमचे कितलेशे गिरायक मोबायल फोन, डिजिटल बँकिंग बी सगळें करपाक लागले. कळ्ळें न्हू? सो ऑनलायनाचेर विशय भरपूर आमकां आतां कंप्लेनी येता, पूण ह्या विशयाचेर जागृताय जावपाक जाय. कितलेशे आमचे गिरायकांक खबर ना कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय. कळ्ळें न्हू? तशेंच पेट्रोल पंपार जेन्ना गिरायक येता, आमी पळयतात खुबशे गिरायक बील घेना. आनी आमी कित्याक आयच्या प्रोग्राम आमी तो विशय मांडलो, कित्याक बील घेवपाची जर सोय गेली ती मागीर आपल्या लायफा भितर उरता. आनी हितून कितें जाता, आतां सगळें पळयत जाल्यार बील डिजिटल येता. कितलो पेट्रोल घातले, केन्ना घेतले, कितले पयशे फारीक केले, हे सगळें इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुमी पळयत जाल्यार हो विशय आसा, इट इज इम्पॉर्टंट. आमी पळयत जाल्यार आमचे खुबशे फ्यूल जे येता न्हू, आनी रेट तूं पळयत जाल्यार गिरायकाची जबाबदारी वाडटा.